राजे बॉयजान हाऊसिंग बोर्ड हांगसर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य पुतळ्याचो अनावरण सुवाळो केलो। अन्याय आनी गैरशासन हांच्या आड झुजपाक स्वताक परतून समर्पित करून धर्म आनी जातीच्या आदाराचेर न्हय तर योग्यताय, सहिष्णुताय आनी देशभक्तीच्या आदाराचेर चलपी न्यायपूर्ण समाज तयार करूया म्हण ह्या वेळार विजय सरदेसाय उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जयंती गेल्या 10 वर्सां हे राजे बॉयज करतात आणि म्हाका दिसता मडगांवच्या ह्या वाठारांत ही सुरवात तांणी केल्ली। छत्रपती शिवाजी महाराज हो एक आदर्श राजा आनीक हो एक आदर्श राजा म्हणून आमी आमचे जिवितान ताजे जे कितें तांणी केल्लें तें आमी आपणावंक जाय। हाजे खातीर आमी ताका एक आदर्श म्हणून पळयतात आनी हे पळयतना हो आदर्श फुडें व्हरपा खातीर फक्त पुतळ्याच बांदून न्ही पूण तशें आमचे भितर जो शिवाजी आहा, आमचे भितर जो छत्रपती आहा ताका तो एक रिवायव करप आनी ताजे भशेन आमी जगपाक ट्राय करप हो आमी सगळ्यांनी संकल्प करपाची गरज आहा। आनी अशेंच म्हाका दिसता करून आमी हे करपाक पावतले आनी हे करपा खातीर सगळ्यांक बरोबर घेवप, समानता दवरप, बरें राजकारण करप, बरो राजा म्हणून वागप हे चड गरजेचें। ह्या दिसांनी खूब कडेन आमकां पुतळे दिसतात पूण जे भशेन राज्य करपाक छत्रपती शिवाजी महाराजान राज्य केल्लें ते भशेन राज्य चलता अशें दिसना। ह्या ओपोजिशन म्हणून हांवें उलोवचेंच पडटा आनी हें दिश्टी पडटा। लोकांक जें कितें जाय ते भशेन जावपाक जाय, तें जाता वो ना हें तुमकां खबर आहा आनी आमकां खबर आहा। पूण एक आदर्श राजा म्हणून ताजें जें कितें वळख गोंया कडेन आहा आनी गोंयान जेन्ना तो आयिल्लो तेन्ना तांच्या आदेशाचेर एक सप्तकोटेश्वराचें देवूळ ताची स्थापना जाल्ली। हें देवूळ परतें बांदपाक, रिनोवेट करपाक हांव मंत्री आसतना हांवें डिसिजन घेतिल्लें। हें आमचें नातें छत्रपती शिवाजी महाराजाक आनी तशेंच सगळ्यांचें आसतलें। आपल्यान जें कितें करूंक जाता तें करूंक जाय आनी सगळ्यांनी एकवटान छत्रपती शिवाजी महाराजाची लेगसी फुडें व्हरूंक जाय। ही फुडें व्हरपा खातीर आमचे भितर एकवट जाय आनी आमी बरें कितें तें आमी आपणावंक जाय। हें आमी जावंक करूंक पावतले, सगळ्या एकवटान करूंक पावतले हें हांव देवा कडेन मागतां आनी मागतां की असोच एकवट राजे बॉयजान दवरूचो। एक व्हडलो पुतळो ते आज अनावरण करपाचें आसा। म्हाका दिसता हो पुतळो एक हांगाच्यान बरें राज्य चलपाक एक सिग्नल येवचें की जेन्ना आमी शिवाजी महाराजाक पळयतात तेन्ना आमकां याद जावची की बाबा आमी कशें राज्यकर्ते जावंक जाय। ही आमकां याद उरपा खातीर हो एक प्रतीक जावचो आनी ताजे खातीर एक बरें राज्य गोंयान येवचें, ज्यातून करप्शन आसचें ना, त्यातून नोकऱ्यो गरीब लोकांक मेळटल्यो, जंय नोकऱ्यो विकत्यो घेवच्यो पडच्यो ना। असलें जेन्ना जातलें तेन्ना म्हाका दिसता खरोच शिवाजी महाराज गोंयान परतो रिवायव जातलो आनी हें जावपा खातीर दाम बाबाचे कृपेन हें जावन फुडें पावचें म्हणून हांव मागतां।